सगळे आमच्या पत्रकार भावांक येवकार, सगळे आमच्या पत्रकार भावांक येवकार, आज आम्ही तातडीची प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आपली की काल सांजे काही घडामोडी जाल्यो ताजेर आमी रिप्लाय दिवपाक आपली. खरें म्हणजे कशें आहा की जायत्या फाटी जिवनाक आसा की कोणी वाटेर जेन्ना तूं वता तेन्ना एक बेबदो किंवा एक पिसो तूं गाळी मारता आनी तुवें ती एक्चुअली इग्नोर करपाचें वता. पूण हांगा कशें जाता की इग्नोर केल्यार भायर जे लोक आसा पळय तांकां एक हें वता, अरे तो ओग्गी रावन गेलो मरे मार्केटान, समज कोणी बेबद्यान गाळी मारली आनी तूं गेलो तो म्हणल्यार तो ओग्गी रावन गेलो म्हणल्यार कितें तरी आसा. हाजो गैरसमज जावचो न्ही म्हण आमी अशा लोकांसाठी खुलास करतात. नाल्यार आमकां इतलो आमचो प्रेशियस टायम अशा लोकांसाठी वगडोवपाचो ना जांकां गोंयचे लोक सगळे वळखतात. गोंयांत न्ही UK सुद्दां ज्यादी हें आसा प्रसिद्धी आहा कितें म्हणटा ती, त्यासाठी आमी तो टायम वगडोवपाचो न्ही. आतां कशें जालां की काल ज्यो काही घडामोडी जाल्यो त्या घडामोडीचो सविस्तर हें आमचो जॉयंट सेक्रेटरी एनवायरमेंट हेड विकास भगत सांगतलो. ताजे नंतर मागीर हांव परत तुमकां भेटतलो. नमस्कार. विरेशाचो इन्सिडंट कितें घडला तें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. विरेश TCP डिपार्टमेंटाक गेल्लो शुक्राराक, थंय वचून एक रात थंय रावलो. शेनवाराक ताका ओडून भायर काडलो पुलिसांनी बळजबरीपणान, आनी थंय येतकच ताणें एक सांगलें आपण आमरण उपोशणाक वचून. हें जेन्ना जावन तो आझाद मैदानाचेर गेलो शेनवाराक, हांव आनी आमचे बाकीचे सगळे थंय वचून विरेशाक मेळ्ळो आनी विरेशाक सांगलें आमच्या अध्यक्षा कडच्यान एक आसा आनी पार्टीच्या कडेन तुका पूर्ण पाठिंबो आसा. जें कितें तूं करता गोंयचे खातीर ताजे बरोबर तुज्या बरोबर आमी आसात. ताजे नंतर आयताराक आमचे अध्यक्ष थंय वचून अध्यक्षांनी पाठिंबो दिलो, आपले वेळ काडून थंय वचून पाठिंबो दिलो आनी ताका सांगलें आमी तुजे बरोबर आसात आनी बायटय दिलो. ताजे नंतर सगळ्या पार्टीक ताणें उलो मारलो का सगळ्याक जितले ओपोजिशन पार्टी आसा तांच्यांनी येवचें, गोंयकार म्हूण येवचे, विरेशा खातीर येवचें असो एक भावनीक साद घातलो. आमी सगळे थंय गेले. थंय वतकच तांच्यांनी आमच्या अध्यक्षाक माचयेर वयर आपयलो. माचयेर वयर येवन आमी थंय उबे आसले. अचानक तांच्यांनी निर्णय घेतलो. निर्णय कितें घेतलो तर सगळ्यांनी आतां विश्वजीत राणेच्या प्रायवेट बंगल्यार आमी वचपाचें आनी थंय आमी उपोशण करपाचें किंवा घोशणा करची म्हणून. हें सांगतना आमकां कोणाकच खबर नासलें. आमी सकयल आयले आनी आमच्या अध्यक्षान आपलो आनी पार्टीचो स्टँड क्लियर केलो आनी सांगलें तुमी खंयचोय निर्णय घेतले ताचे बरोबर आमी ना. तुमी आमकां आझाद मैदानाचेर आपयल्लें आनी आमी आझाद मैदानार हांगा डिसिजन घेवपा खातीर आयिल्ले, कितें तरी पावल मारपा खातीर आयिल्ले. विरेशाक जें उपोशण करता तें थांबोवपा खातीर खंय तरी आमचें एक पावल मारपा खातीर आमी सगळे थंय आयिल्ले. अचानक हो निर्णय आमकां मान्य ना म्हणून आमी थंयसान आमी आयले. आमची म्हणणी आसलें कितें पक्षाचें आनी अध्यक्षाचें, खरें म्हळ्यार आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाक जाय. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचून आमी मुख्यमंत्र्याक मेमोरेंडम दिवपाक जाय, निवेदन दिवपाक जाय आनी सांगपाक जाय तात्काळ TCPचे जे 39 आहा ते बंद दवर आनी असेंब्ली भितर तातूंत डिस्कशन जावन जो ड्राफ्ट घातला, बील घातला ताचेर डिस्कशन जावन दिवं. आनी जो कोण PI आसा ताणें हो ताका ओडून भायर हाडला त्या PIचेर एक्शन जावपाक जाय. हें आमची मागणी आसली. कारण आमी जाणात खंयचें आंदोलन केलें ताचो शेवट जावपाक जाय. जशें आमी अंगणवाडीच्या आंदोलनाक आमी सक्रीयपणान वांटेकार जाले. आमच्या ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी आसात, हांव आसात, आमी गेल्ले. थंय आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार बसले. आमी मंत्र्याच्या बंगल्यार गेले ना. थंय बसून आमी उपोशण केलें अंगणवाडी बाई बरोबर. ताजे नंतर मुख्यमंत्री आयले, बाकीचे पॉलिटिकल लिडर आमी MLA थंय वचून तो प्रश्न सुटलो आनी आमकां न्याय मेळ्ळो. त्या अंगणवाडीच्यो मागण्यो ज्यो आसल्यो त्यो मान्य जाल्यो. अशा पद्दतीन एक प्रोटेस्ट करपाची प्रथा आसता. पूण मनोज ज्या पद्दतीन थंय आपल्या पार्टीचो एजेंडा चलयता ते विरेशाच्या खानार बंदूक दवरून तें योग्य न्ही. परस्पर निर्णय घेवप आसता जाल्यार तो इंदान आमकां सांगप आसता बाबा आमी हो निर्णय घेवया काय ना, डिस्कशन जावपाक जाय. अशें करनासतना तूं तो परस्पर निर्णय घेतलो. जेन्ना भायर सरतना आमच्या एक अध्यक्षान एक शब्द प्रयोग केलो की तुमी खंय आपयले आमी येवची ना अशें न्ही, तुमी खंय आपयतले आमी येतले काय कितें, आमकां स्वताचें मत असं काय ना. एक उल्लेख करतना म्हणून आपण करूं न्ही. हाजो शब्दशः अर्थ तसो जायना. कारण आतां हांव मनोजाचो व्हिडिओ पळयतालो, ताणें म्हणटना कितें म्हणलें सगळे ऑपोजिशन पार्टी आपूण दाखयता, सगळे मेळ्ळात म्हणून. आनी आतां तो स्पश्टीकरण दिता सगळे ऑपोजिशन पार्टीक आपणें म्हणलें ना म्हणून. ताचो अर्थ वेगळो लायलो. जर तुजे बाबतींत वेगळो अर्थ लागपाक शकता जाल्यार आमचे बाबतींत वेगळो अर्थ लायलो असो जायना.
प्रत्येक पावटी तूं मोठे मोठ्यान उलयता, मोठ्या तावातावन उलयता, आमचेर आरोप करता. हे म्हणजे तूं सांगता तेच बरोबर? तूं एकलोच गोंयचो चिंत करपी मनीस आसा? बाकीच्या गोंयची पडून गेले ना काय कितें? ताणें अनेक आरोप केलो आमचे 39 एचेर जेन्ना असेंब्ली भितर आमचो अध्यक्ष गेलो ना म्हणून. म्हाका दिसता ताणें परत एकदा त्या वेळा वयले असेंब्लीचे जे सेशन चलताले ते व्हिडिओ सगळे काडून पळोवचे. जेन्ना कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार आमचो अध्यक्ष उलयला आनी इतल्या सुंदर पद्दतीन उलयला की पटपा सारकी आनी सरकाराक धारेरूय धरला. दुसरी तो म्हणटा की चिंबलाच्या वेळार आयलो ना म्हणून. हांव ताका सांगपाक सोदता, तुजो जो उपोशणाक बसलोलो तो अजय कोलकाराक विचार. हांव आमचे पार्टीचे बाकीचे पदाधिकारी थंय गेल्ले, तुमकां मेळोवन आयिल्ले. जवळ जवळ 1.5 तास आमी थंय बसले आनी सांगले आमचो अध्यक्ष आउट ऑफ स्टेशन आसा म्हणून तो हांगा पावना, पण आमचो पुराय पाठिंबो पक्ष म्हणून आनी आमचो अध्यक्षाचो तुमच्या आंदोलनाक आसा म्हणून. त्याच बरोबर जे आंदोलन मिराबागात चलता थंय आमचो पुराय पाठिंबो आसा म्हणून आमी सांगलेलें आसा. दर वेळाचे जे जे लोक आंदोलन रस्त्यार देवतात एक पक्ष म्हणून आनी आमचो अध्यक्ष म्हणून आमी सगळ्या वेळार आमी पाठिंबा दिल्लो आसा. तुम्ही जर एखादो आपलो पर्सनल एजेंडा जर चलयतात, माफ करात, तुज्या पर्सनल एजेंडाक आमचो पक्ष आनी आमच्या अध्यक्षाचे सहमत आसचे ना. ह्या सबंद मुवमेंटाची जी सुरवात आहा पळय ती इनफ इज इनफ हो फेर्दिन रेबेलोन जो मुवमेंट केला थंयच्यान स्टार्ट जाली. आनी जेन्ना जस्टीस फेर्दिन रेबेलो प्रचंड सपोर्ट गोंयच्यान मेळ्ळो तेन्ना हे काही विघ्न संतोशी लोक आहात जे काही पार्टीच्या पे रोलाचेर आहात अशा लोकांक दुखले की ताचें क्रेडीट फेर्दिन रेबेलो घेवन वतलो आनी आमी पेल्यान पडटले खंय तरी आमकां. तेन्ना मनोज परबान खंय तरी म्हटलें की तुमी डिफेक्टरांक घेता. आनी काल जेन्ना मनोज ह्या आंदोलना वेळार म्हणपाक लागलो की तुमी सगळे सेंट्रल पक्ष सोडा आनी आपल्या पार्टीक जॉयन जाया, तुमकां कितें दिसता? अरे पळय कशें आहा, एक मनोजान आपल्या पार्टी जॉईन जाय म्हणून सांगू म्हणजे आकाश सकयल्या सुर्याचेर तुकोवप. मनोजाची पार्टी म्हणटी कितें खंय पार्टी आहा, जेडपीक ते कोण आहा, एक आमदार तागेलो तो विदेश आहा ताच्या भरवशाचेर तो आपल्या पार्टी जॉईन जाता. ज्यो पार्टी काँग्रेस ही पार्टी जी आसा ती कितली वर्सांची काँग्रेस पार्टी, आप ही पार्टी सत्तेर आहा पंजाबाक जेन्ना त्या सत्तेर नाशिल्लो एक मनीस येवन सांगता की आपल्या पार्टी म्हणटा. पयलीं एग्जांपल दिल्लें कोण तरी एकटो असो हाजेर उलयता ताका सिरियस घेवपाचें म्हणून ना. सो सोगलांक जाय ती सोगलांक जाय ते लोक उलयता आपल्या पार्टी तुजी पार्टी आसत न्ही, तुजी पार्टी सेटिंग करता न्ही, तूं सेटिंग कर म्हणटा. आनी पार्टीक जर कोणाक जर वचपाचें आहा तर ते काँग्रेसीक वचूंक शकता, बाकीच्या पार्टीचे कडेन वचूंक शकता, तुजी पार्टी कडेन वचूंक शकता. सो हेच्या मुखार गोवा फॉरवर्ड आरजेचे मनोव्या बरोबर आसपाना काय हेचे बरोबर आसपाना? आमी पळय आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्साक वचून आहा, हाजे फुडेंय आसतले. आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा, आमगेलो स्टँड क्लियर आहा. जर आप आनी बाकीचे जर अलायन्स जाता आमकां अजून दिसता की ऑपोजिशनाचो अलायन्स जावचो, विरोधी पक्षाचो अलायन्स जावचो, पूण बेभरवशाच्या लोकां कडेन न्ही. बेभरवशाचे जे हांगा आत्ते एक उलयतले मागीर एक उलयतले अशा लोकां कडेन न्ही. अलायन्स सारको प्रामाणीकपणान जावपा जाय आनी जे कडेन प्रामाणीकपण आहा थंय आमी सदांच आसात. आमी हातूंत हें कांय ना. Alliance with the opposition forces म्हणटा न्ही, सो मल्टिपल अपोजिशन्स असल्या कारणान तुमकां दिसना इट विल इनडायरेक्टली बेनिफिट बीजेपी इन लॉंग रन? कितें ना अलायन्सीस आसा, अपोजिशन्स आसा, ते मल्टिपल आसा, तांचे अलायन्स जावपाक कठीण आनी ना कठीण बीजेपी म्हाका दिसना कठीण कांय ना. पूण काही अशे लोक जर आसा जे मुद्दमूच खोड घालतले, जशें आतां पयर पार्लमेंटाची इलेक्शनां आर्जीन कॅन्डिडेट दवरलो पूण लोक आनी बाकीची सगळी पार्टी कडेन जाल्यो इन्क्लुडींग आप गोवा फॉरवर्ड सगळे जिखून आयलो. लोकांक रोखडेंच कळटा की कोण मुद्दम खोड कितें जाता. एक फाटी कोणी फसता, दुसरी खेपेक जेन्ना तो परत आपल्यालो रिपीट शो करता पळय तेन्ना लोकांक लक्षांत येता हो रिपीट शो कित्याक जावन जाता. म्हण पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाक ताका पत कळ्ळी, झेडपीच्या इलेक्शनाक ताका तागेल्या मतदारसंघ जो तो क्लेम करता थंय थंय ताका पत कळ्ळी. सो ती पत कळटकीर तें फ्रस्ट्रेशन हें सगळें जाता तें फ्रस्ट्रेशन आसता. कालची घटना पळयल्यार तुमकां दिसना की हे प्रोटेस्ट आहा ते अनऑर्गनायज आनी लॅक कोहेसिव्ह लिडरशीप? न्ही कालचे पळय हांव आतां तुमकां जाय जाणां कळो तुमी कितले ल्हान म्हाज्या हांवें कांय ना म्हणल्यार कितलीं आंदोलनां लीड केली. येवन आमी 70 तालुक्यांक वचून प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आसतना तागेल्या गांवांक वचून आंदोलन केलें. जायती फेर प्रायस शोपाची आशिल्ली ताची. कालची आंदोलन जें आशिल्लें पळय तें आंदोलन खरें म्हणजे बरें चलिल्लें. ज्या तरेन लोक गेल्ले, ज्या पोटतिडकीन लोक सगळे थंय आयिल्ले थंय कितें तरी बरें जाता आशिल्लें. आनी तें खरें म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी कडेन ते अपोजिशन लिडर आलेमांव आयिल्लो
आपाच्या विजय हांचे कडेन उलोवन एक कितें उरता की स्ट्रॅटेजी करपाक की कांय कमिटी काडची पडटा किंवा एक स्ट्रॅटेजी म्हणजे ती सगळी पब्लिके सांगपाची ना पूण कमिटी पूण एक दोन भुरगे येतले आनी सांगतले हे अशेंच कर तशेंच कर आनी लोकांच्या हातूंत मॉब जेन्ना हें उरता त्या मॉबाक हवो दितले तेन्ना कितें आहा मॉबाक मरे हे उरना मॉबाक विचार उरना सो मॉबाचो विचार करनासतना तांगेल्या त्या हवेचेर उठोवप हो ताणें प्रयत्न केलो तो प्रयत्न तेगेलो फेल जालो आनी त्याच बरोबर ताणें आंदोलनूय फेल केलें गोंयचे लोक ज्या पोटतिडकीन ज्या मैदानाचेर गेल्ले ज्या पोटतिडकीन सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक गेल्ले ते एक तागेल्या व्हड चुकीन सगळे आंदोलनाची हवा काडून उडयली आता हांगासर सध्या इनफ इज इनफ हे चालू आसा गोंयभर पॉझिटिव्ह सगळो सपोर्ट मेळटा तुमकां अशें दिसना की ह्या मुवमेंटा अंडर सगळे ऑपोजिशन्स आहा पार्टीज ते युनायट जावन हे करपाचें इनफ इज इनफ हाका आमगेलो सपोर्ट आसा आनी आमी फेरतीन बाबाकूय सामकें सांगिल्लें आतां फेरतीन बाबांनी एक बरें धोरण दवरिलां की पॉलिटिकल इंटरफरन्स चड घेवप ना इंडिपेंडंटली चलोवप इंडिपेंडंटली चलोवप म्हणजे कितें जाता की राजकारणात सदांच आंदोलन जें जाता तें इंडिपेंडंटली म्हणटा तशें जायना ताका पॉलिटिकल बायलन्स सपोर्ट करचो पडटा सो आमचो सपोर्ट ताचे बरोबर आसाच आसा ते हें करपाक ताणें असेंब्लीक आतां दिला ते असेंब्लीक आमचे हे उलयतले असेंब्ली ते पास जातले ना जातले वो मागीर पळोवप आनी असेंब्ली समज पास जालें तर कळटलें की कितले आमदार ताच्या विरुद्धात तेन्ना नंतर मागीर रस्त्यार येवन ते वेगवेगळे हे प्रयोग करपाक पूण आपल्याचो छुपा अजेंडा फुडें रेटपाक अशें आंदोलन जावपा जायना आनी लोकांक वेटीक धरपा जायना मेन म्हणजे लोकांक वेटीक धरपा जायना जे लोक पोटतिडकीन येतात त्या लोकांक वेटीक धरपा जायना पळय 39 एक सगळे विरोध करपाक कारणान विश्वजीत राणाच्या बंगल्यार पर्सनल बंगल्यार घेवन वचपाचो निर्णय घेतलो तर फाटल्या विधानसभा निवडणुकीनूय मनोज परब वाळपय येवन निवडणूक लढयली तुमकां कितें दिसता तो खंय तरी पर्सनल कितें पोटतिडक काडटा राग काडटा आपलो म्हाका अशें दिसता की तेच हांव सांगता न्ही कशें उरता आमी मरे जायती आंदोलन केली भरपूर आंदोलन केली आमी लाठीमार घालो आमी भितर पडले आमी राजीव गांधी आयले तेन्ना ब्लॅक फ्लॅग दाखयले राजीव गांधी ब्लॅक प्रायम मिनिस्टर फ्लॅग दाखोवप पण ते केले मोठे पडे ताका आमी फ्लॅग दाखयले आमी सगळे वेवस्थीत स्ट्रॅटेजिकल केले आमी पुलिशी कडेन सेटिंग करून गेलो ना आमी तागे बंगल्यार वता तुमी आमकां कांय करनाकात अशें सेटिंग करून आमी गेलो ना खंयच्याय बंगल्यार गेले जाल्यार लाठीमार जाता आशिल्लो असुरदूर जाता आशिल्लो तो काल जाल्लो ना होम मिनिस्टरान केलो ना म्हणजे हे होम मिनिस्टर कडेन सेटिंग करून वचप आमी सेटिंग करून गेलो ना आमी मार खाला आमी भितर पडला वास्को राजीव गांधी दाखयता आमी रातभर भितर रावले तर ती तयार दवरली ना आपूण वतलो आनी खुश तो विश्वताचेर मरे तूं चड ही मरे दोन ग्रुपाची सत्ता संघर्ष जसो चीफ मिनिस्टर आनी विश्विताचो सत्ता संघर्ष आनी तितूंत मनोजान कितें जाला मनोज ताचो हें जाता आनी मनोजाचो आनी विरेशाचो सत्ता संघर्ष मनोजा तो दाखोवंक मेळना मनोज विरेशाक कसो दामोवप हाजे पळय कित्याक सद्या विरेश जाला सो हें ताका दुखता पूण सांगूंक मेळना न्ही हांव सांगता तशें म्हणून का सांगूंक मेळना विरेशाची पॉप्युलरिटी वयर सरता ती आपूण कसो सांगतलो विरेश इजी परतो निवडून येतलो म्हणटा तें सांगलें जाल्यार आपूण खंय हो हे फ्रस्ट्रेशन इतली वर्सां तुमी म्हणटा आतां खूब तेंप तुमी आंदोलनांत आशिल्ले तुमकां ओवरऑल सद्याचो जनतेचो कल कितें जनतेचो कल आसा जनतेक सगळ्यांनी एकडे येवचें अशें दिसता सामकें म्हणजे पोळे टू पेडणे सांगे टू वास्को हांगा सगळे जनतेक अशें दिसता की ह्या विरोधी पक्षांनी सगळ्यांनी एकडे येवचें आनी बीजेपीच्या विरोध दवरचें आनी हें जर करत हें आनी हांव सदांच सांगता हांव आमच्याय पार्टी कडेन उलयतना तेच उलयता आनी आमची पार्टी फुल्ली कॉपरेट आहा आनी बाकीच्याय कडेन उलयतना हांवें सांगलां इवन काणकोणा एक फावटी मिटींग घेतिल्ली म्हाका रामा काणकोणकार आलो तेन्ना हांवें आमचो पालयेकार तेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो आहातो तेन्ना आमी पालयेकाराक सांगलें अरे सगळीं एककडेच जावया आनी कितें करया नाजाल्यार आमी सदांच हांगा बोळ मारत रावपाचें सत्तेर तेच येवपाचें अशें जावपाय ना सत्तेर ते आयले आनी आमी फक्त बोळ मारत रावले आनी तांकां कांय फरक पडना ते म्हणटा आमी निवडून जायना सो मेजॉरिटी लोक विरोधान आसतना सत्तेर येवप ना हें कित्याक येना हें सगळें पॉलिटिकल पार्टी ठरोवपाचें पूण मनोजा सारकें ठरोवपाना आनी मनोजा केल्यान दवरून करप बरें काय दिसता म्हाका आज मनोज हो अडगळी पडला आनी विरेश वयर येता ताका ताची दुखणी जाला तो आमदार जालो ना आनी विरेश हो सेंटर पॉयंटाचेर आयला हें ताका इंटरनल दुखणें पूण तें सांगपाक जायना कित्याक हून उदकाचो घोट जेन्ना तूं घेता तेन्ना तो गिळूंक जायना आनी भायर पडूंक जायना विरेश हो ताका हून उदकाचो घोट जाला ताका कांय म्हणूंक शकना तो आनी कांय कोण सांगता कितें आगेली हें दिसा देंवत आहा आतां जेन्ना आज ताणें एक स्टेटमेंट केलो आनी मनोजाची सदांचे प्रमाणे स्टेटमेंट करपाचें आतां उलोवप एक खंयची तरी धुंदीत तो उलयता
आनी मागीर येवन जाता की आपल्यान तशें म्हणपा नाशिल्लें, ऑपोजिशन पार्टी म्हणपा नाशिल्लें, प्रेसान तशें हें केलें, कोण इन गोवान पळयलें आनी कोणी केलें म्हण दुसऱ्याचेर दुखोवप, ताका मागीर तें लक्षांत येता, बऱ्या वेळार ताका तें देंवतकीर ताका तें लक्षांत येता. सो प्रॉब्लेम कितें आतां पळय विदूर ताणें स्टेटमेंट करता तें सगळें पॉलिटिकल आपूण अलायन्स करचोच ना म्हणून. आतां एक लक्षांत धरचें गोंयकारांनी एक लक्षांत धरपाक जाय की मनोज ही पार्टी करतना केन्ना अलायन्साक आशिल्लो, गोंयच्या असेंब्लीच्या वेळार तो धडधडीत बीजेपीक सपोर्ट करपाक 11 सीट ताणें काँग्रेसीचे उडयले, 11 सीट ऑपोजिशन पार्टीचे उडयले, ताणें कॅन्डिडेट घातले जाल्यार तेन्ना अलायन्सान लोकसभेच्या वेळार दोनी कडेन तो स्वता रावलो आनी दोनी कडेन ताणें अपशकून करपाचो ट्राय केलो. सुदैवान सावथ गोंयांत तागे कांय डाळ शिजलो ना, ताका दिशिल्लें की आपणें 10% मत घेतला थंय परत तो उडोवपाचो आशिल्लो, पूण थंयय जालो. तिसरो झेडपी जालो, 3 इलेक्शनां पयलीं जालीं, अलायन्स म्हणटा 3 इलेक्शन जालीं झेडपीचे लास्ट मिनटाक खोडो घातलो कितें तरी निमित्तान. बट ती झेडपीची इलेक्शनाक तागेलो सामको साफ सुतोडा जालो सामको. एक तरी तागेलो हांगा जर सोडत तुगेल्या 2 तागेले विदेशाले हातून जर सोडत आतां तें दुबळी चडटा तो ज्या थिवी मतदारसंघाक रावूंक सोदता थंय तो 3री नंबराचेर गेलो आनी विदेशारी 2 निवडून येता. हें ताका आनी दुखणें म्हळ्यार पोटखाणी म्हणटा पळय थोड्यांक जाता पळय तें सांगूं जायना, हें ताका विदेशारी पोटखाणी असो जाला. आतां आमी जेन्ना त्या आंदोलनाक आमगेलो क्लियर कट कोणें मिसअंडरस्टँडींग करून घेवपाचो प्रयत्न आमकां विश्वजिताचे कडेन कांय सोय सुद्दां ना, आमचे एज अ पार्टी विश्वजिता कडेन कांय सोय सुद्दां ना. 13 म्हणटा तें कॅन्सल जावपाक जाय जे सुप्रीम कोर्टाक आसा आनी फेडदिनाल्या मुवमेंटाक आमी पुराय तेका दिल्लो आमचो अध्यक्ष आनी आमी सगळे तेगे मुवमेंटा वांगडा ते आशिल्ले आनी तो जावचो म्हणून तो जो ज्या तरेन लीड करतलो ताका आमगेलो सपोर्ट करपाचो तयारी आसा आनी आमी त्या तरेन पावल उचलता. सो अशें न्ही की ते 13 उरपा जाय, गोंयची डोंगर कापतात, गोंयची तळी पुरवयतात, हाजे बाबतींत आमकां आसाच आनी म्हण आमी हें करतात. पूण कशें आसा की ताजें श्रेय आपल्याक घेवपाक किंवा कितें तरी आपूण लायमलायटार येवपाक जेन्ना एक आंदोलन करता तेन्ना आंदोलन करतना काही एक कोर टीम किंवा एक करचें पडटा. अशें करूंक शकना की काल जेन्ना आंदोलन आझाद मैदानाचे लोक एक कडेन जाले, सगळे गोंयकार म्हण एक कडेन आले, खंयच्या पार्टीचे न्ही, एक अमक्या पार्टीचे म्हण एक कडेन आले, प्रत्येक पार्टीन सहभाग घेतलो, आम आदमी पार्टीन घेतलो, काँग्रेसीन घेतलो, आमचे पार्टीन घेतलो, प्लस जायत्या एनजीओनी घेतलो आनी ते सगळे थंय गेले. थंय वतकीर हाका दिसलें की हे लोक आपल्या लागून आयला, अशी परिस्थिती नाशिल्ली. पूण लोक एक भावनीक हातूंतल्यान आयले की विदेशाचे जिवाचे कांय जावचे न्ही, जीव विदेशाच्या चिंतेन आनी गोंयांत हे 39 हें स्क्रॅप जावचे ह्या दृश्टीन आझाद मैदानाचेर आयले. आतां आझाद मैदानाचेर येतरीर कोणाक कांय सांगनासतना तूं जेन्ना सांगता की आमदारांनी आपले आयकुचें म्हूण कोण तरी एकटो येता पार्टीचो मनीस, जेका बाकीची पार्टीची सोडलेले बाकीचे कांय ना, सिनियर आमदार आसा थंय, तुगेलो एलओपी आहा, आमचो ऑपोजिशन पार्टीचो लिडर आहा, आम आदमी पार्टीचे दोन्ही आमदार आसा, आमचे पार्टीचो आमदार आसा आनी ह्या सगळ्या आमदाराक कोण तरी एकटो इन्स्ट्रक्शन दिता की आतां आपूण सांगतलो की खंयच्याच्यान आमदारान वचची म्हण. हें कशें शक्य आहा? एक जाका खंयच निवड नाशिल्लो मनीस तो येवन जेन्ना सांगता बाकीच्या आमदाराक आनी बाकीच्या आमदाराक, पूण म्हणजे कशें की एक मॉब सायकोलॉजी म्हणटा उरता, जेन्ना मॉब एक कडेन जाता तेन्ना आपूण कितें म्हणटा तें चलतलें आनी मॉबा मुखार बाकीचें येता वचना आनी आपूण तें सादून व्हरतलो. पूण तागेर तो हें फेल जालो मनोजालो. सो मनोजान हें सांगपाची गरज ना आमकां की विजय कितें आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष विजय हो सडेतोड उलयता, दाखयले पळयना आनी मागीर येवन आपल्याक चूक जाली म्हण रडपाची संवय ना. आपल्याक चूक जाली आपल्याक तशें म्हणपा नाशिल्लें अशी म्हणपाची संवय आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाक ना. आमी उलयतात तें स्पश्ट उलयतात आमी आमच्या कडेन टिकून रावतात. आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्स आहा. आमकां आजय दिसता बीजेपीचें सरकार पडपाक जाय आनी त्या देखून अलायन्स गरजेचो, पूण मनोजा सारक्या बेभरवशाच्या पार्टीक घेवन आमकां अलायन्स करपाचो ना आनी करची ना. आमी बेभरवशाचे लोक सेटिंग करून येणारे लोकां कडेन सेटरां कडेन आमगेलो अलायन्स जावचो ना. आमचो अलायन्स ज्या आमी अजून आतां ताजे कडेन आहा. तुमकां मुद्दाम हांव आनी एक एग्जांपल दिता की धेंपो हो आमच्या अध्यक्षा कडेन सामको तसो पळोवपाक गेल्यार क्लोज, जायत जाण तो बामण आनी हो बामण म्हणून तो ताका सपोर्ट करतलो, अशाय परिस्थितीक जायत्यांनी प्रचार करून पळयलो. पूण विजय सरदेसाय आपल्याच्या उतराची आनी अलायन्साची प्रामाणीक रावन विरायतो कॅप्टनाक सपोर्ट केलो आनी कॅप्टन निवडून येवचो म्हूण प्रयत्नाची पराकाष्ठा करून ताका निवडून हाडलो आनी उलट मनोजान ताचे विरुद्ध कॅन्डिडेट घातलो तो पडचो म्हूण. सो तेन्ना मनोजाक कोणें सपोर्ट केलो? अलायन्साची खबरी बरोवपाचें मनोजाक हें अलायन्सा केन्नाय तूं आशिल्लो, तुवें प्रत्येक अलायन्स पाड घातला. सो मनोजाचेर चड हांव आनी उलयना.
लोकांक खबर आहा की शेड्डे रेंट कशे चेंज करतात हे सगळ्यांक खबर आसा. आणि दुसरें ताणें म्हणलें की गोरवांच्या बाबतींत ते ती पळय जाका म्हणीचो अर्थ किंवा बाकीचे शब्दशा अर्थ घेवपाक कळना. आतां दुसरी एक म्हण आसा ती म्हणल्यार तो म्हणटा आपल्याक म्हस म्हणली काय म्हणून अशें मराठीत म्हण आहा म्हशीच्या शेपेधन अग अग म्हशी मला कुठं दिशी काय म्हणटात. सो ही म्हस अशी धांवली म्हणटा तशी बाकी लोकांक धांवपाची न्हय अरे आपल्याक म्हस म्हणली काय म्हणून ताचो शब्दशा अर्थ घेवपा परस ताचो मतीतार्थ कितें ऑफकोर्स ते मतीतार्थ म्हळ्यार ताका मनोजात समजतले काय ना. आतां म्हाका तूं भावता मागीर परत सांजे मास हाजेर येतरी मागीर परत आनी कितें उलयतलो. सो अशा मनशा कडेन आमकां खंयचेच संबंध दवरपाचो ना. इवन ताणें जो आयलो ताणें जायत्या फाटी वेगवेगळी धोरण घेतला. तागेलें एकच धोरण क्लियर आहा की बीजेपी एम प्रकरणात सत्तेर हाडपाक मदत करप आनी आपल्याचो फायदो कितें जाता तो पळोवप. तागेले फाटली व्हिडिओ आहा ते वापर ते हें करना की देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रांतल्या काही बीजेपीच्या लोकां बरोबरचे आशिल्ले हे सगळे खबर आहा. आज तो सँडवीच जालो. आज ताका कळ्ळा की विरेश हो परत आमदार म्हणून निवडून येतलो आनी आपूण खंय उरचो ना. ह्या दुखान तो फ्रस्ट्रेट जाला निराश जालो. म्हाका दिसता की ताणें थोडे दीस साधना करची मन शांत दवरचें आनी आपूण जें कितें करता ताचें सिंहावलोकन करचें की आपूण कितें करता काय आपूण कितें उलयता नाल्यार आतां उलयला आनी दुसरें हें करपाचो प्रश्न ना. आनी आज जी पार्टी ताणें ज्या तरेन फॉर्म केली ती फॉर्म करतनाच तागेलो उद्देश आशिल्लो की बीजेपीक हेल्प करपाक. आनी ताका आतां सगळें कळना आयलां की ताका खंयचोच मतदारसंघ उरूंक ना आनी तो फ्रस्ट्रेट जाला. ह्या आंदोलनात ताणें हायजॅक करपाचें केल्लें दुर्दैव जालें. तें हायजॅक जालो ना. लोक शाणे आहा गोंयची जनता शाणी आहा आनी जो कालचो मुवमेंट आशिल्लो तो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो नाशिल्लो ना. आर्जीन उलो मारलो किंवा सगळ्या आमदारांनी व्हॅन्जीन सांगलें आपल्याच मतदारसंघांतले तुगेले सिल्वान सांगलें आपल्या मतदारसंघ आमच्या युरी आलेमान सांगलें आपल्या सगळी मतदारसंघाच्या सगळी पार्टी सांगिल्लो थंय वतरी हो आपल्याच एजेंडा जर फुडें घालपाक पळयता तर ती चूक आनी ताका आमी केन्नाच सहमत जावचे ना. पूण एक त्याच बरोबर आमी ठामपणान सांगतात 39A हे कॅन्सल जावपाक जाय. आनी दुसरो म्हत्वाचो मुद्दो म्हणजे कितें मनोज जेन्ना उलयता तेन्ना विश्वीत राणेचेर उलयता. एक संसदीय हें आसा की मंत्रिमंडळाचो हेड हो चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टरान ताका काडपाक आमी प्रेसार करपाचें. आमी चीफ मिनिस्टर सांगपाक जाय वचून की एक तर तूं ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काड नाल्यार तूं देंवपाचें तयार कर. पूण ही कापासतना सेटराक ती कापास उलोवपाक मेळना. जेन्ना हांव सेटिंगान वता तेन्ना नाजाल्यार हांव तुका म्हाजें एग्जांपल सांगता. आमी जेन्ना सार्दिना विरुद्ध अयशाक आंदोलन केल्लें सार्दिनान आमकां मारपाचो प्रयत्न केलो कुडतरी तेन्ना आमी सेक्रेटरेटाक घेराव घातलो. आमी चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणे सांगलें एक तर ताचो राजीनामा येतलो नाल्यार आमी गोंयभर तुगे सेक्रेटरेट बंद करतले. सेक्रेटरेट जे गव्हर्नमेंट ऑफिस ते आमी घेराव केले आनी ताजे नंतर सकाळी 11 घेराव केलो. सांजे 6 सार्दिनान राजीनामा दिलो. सार्दिनाक 6 राजीनामा दिवपाक लागलो. ही परिस्थिती उरपा जाय. आंदोलनां कशी करूप हे मनोजा कडेन आमकां शिकपाची गरज ना. एक कडेनच दोन दुसऱ्याक ताच्या आजय सांगपाक जाता की तुगेले हाका चीफ मिनिस्टर की तूं ताका देंवय. तो जर 39 पाड घालता तर ताका तितलोच चीफ मिनिस्टर जबाबदार आहा दक्षिण. आनी एक म्हण आसा म्हणजे एक सी आहा पुराणांतली की जेन्ना तक्षक हो जेन्ना त्रास करपाक लागलो तक्षक हो एक नाग सर जेन्ना त्रास करपाक लागलो तेन्ना ताका मारपाक जेन्ना एक यज्ञ केलो तो तक्षक इंद्राक वचून मेळ्ळो. इंद्रा म्हऱ्याक रावलो. इंद्रान ताका अभय दिलें तेन्ना त्या ऋषींनी एक तुगेलो यज्ञाक सांगलें की इंद्राय तक्षकाय स्वाहा. जर तक्षक जर इंद्राक घडना इंद्रा बरोबर तक्षकाक आनी उडया म्हणून. आनी तेन्ना इंद्रान त्या तक्षकाक सोडलो. ही परिस्थिती जावपाक जाय पूण ती मनोजाच्या हातूंत वचची ना. सो तें सांगपाचें नंतरलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.